सो म्हाका दिसता हातूंतल्यान आमचे इंचार्जानूय आज एक ट्वीट घातिल्लें आसा ऑन आम आदमी पार्टी आनी म्हाका दिसता येता त्या 2027च्या निवडणुकीत गोंयकारांनी म्हाका दिसता दीस झेडपी रिजल्ट हॅज शोन दॅट द फायट इज बिटवीन काँग्रेस आनी बीजेपी. I mean, to be precise, alliance of Congress and Goa Forward versus the BJP. हे म्हाका दिसता झेडपीच्या आंकड्यांनूय दिसता, वोट शेअरानूय दिसता. ऑफकोर्स आमकां काही जाग्याचेर वी हॅव टू स्ट्रेंथन आवर ब्लॉक्स, वी हॅव टू स्ट्रेंथन आवर ग्रासरूट वर्कर्स इन सर्टन कॉन्स्टिट्युएन्सीज. जी स्टुडंट्स इलेक्शन जालें आज 15 वर्सांनी आफ्टर 15 years Goa University Student Councillor NSUI along with Goa Forward has won the election. No member committeeतले 8-1 we have swept away. एक executive member lost by only 2 votes. So 45,000 भुरग्यांनी स्टुडंट्सांनी ह्या इलेक्शनाक वांटो घेतिल्लो, which is one of the biggest students election which happens in Goa. And I think message is very clear. Message is that की जेन्ना स्टुडंट जेन्ना विचार करता तेन्ना बदल हो निश्चित घडटा. म्हाका दिसता आयचे कालचे झेडपीचो रिजल्ट, आयचो स्टुडंट कावन्सिलाचो निकाल आनी ताचो जो रिपोर्ट रिजल्ट जर आमी पळयत तर म्हाका खात्री आसा लास्ट टायम 2020 जेन्ना झेडपी इलेक्शन जाल्लें तेन्ना आमचे आदले प्रदेशाध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकराच्या अंडर आमी 4 सिटां, एक नॉर्थाक आनी 3 सावथाक जिखिल्ले. ह्या फावट ती 4 काँग्रेस पार्टी हेज गॉन टू 10, विच इज अ मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर ऑफ 2.5 times. 4 हाचे 2.5 पटीन वाडून आमी 10 पावली संख्या. 2022 गोंयकारांनी 11 काँग्रेसीचे आमदार निवडून दिल्ले. सो तोच फॅक्टर समज जर आमी 11 आमदाराक जर मल्टिप्लाय केलो तर आंकडो येता 27. सो म्हाका दिसता 2027 काँग्रेसीचे 27 आमदार येतले हाची चिन्ह आमकां दिसपाक लागल्या फ्रॉम द झेडपी रिजल्ट अँड फ्रॉम द स्टुडंट्स इलेक्शन वीच हॅज हॅपन्ड.